नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक ऑस्ट्रेलिया परताचेर आमचे इंडिया आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदली मॅच चालू आसा आनी आजचे दुसरे दिसा ही मॅच एक रोमांचक स्थितीचेर पाविल्ली आसा. आनीक अशा हाजेर क्रिकेटीच्यो खबरी करना जाल्यार कितें करपाचें अशें एक आसा. आनी आमचे भितर आसात सद्याक गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे जनरल सेक्रेटरी रोहन गांवस देसाय. रोहन, येवकार तुका यश येवकार. रोहन, एक आमचे तूं हालींच साऊथ आफ्रिकेक इंडियन टिमी बरोबर आमचो मॅनेजर म्हूण गेल्लो. ताजे पयलीं जेन्ना इंडियेक आमचे वर्सीस न्यूझीलंड खेळ्ळे तेन्ना आमचे मेन टिमीचो हे परफॉर्मन्स वॉज पुअर टायप. आनी तूं जी टीम घेवन गेल्लो ती कंपेरेटिवली जर पळयली जाल्यार ऑफ द यंगस्टर्स आनी कितें. आनी हांव तरी थंय ऑन साऊथ आफ्रिका तांचे ग्रावंडाचेर 3-1 सिरीज तुमी जिखले. सो एक कशें जावपाक पावलें? तुका तुजी एक्सपिरियन्स कितें शेअर करपाक शकता काय म्हणटा? एक्सपिरियन्स म्हणल्यार एक्सपिरियन्स सदांच जे नवी गोश्ट आमी कितें करता तातूंत खूब कितें शिकपाक मेळटा. आनी म्हाजे खातीर हो इव्हेंट एक असोच आशिल्लो की म्हाका खुबश्यो गोश्टी शिकपाक मेळ्ळ्यो. आय एम थँकफूल टू द BCCI. हांव परत परत म्हणटा, कारण ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी गोंयचे अशे ल्हानशे प्रदेशाक आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशन अशें मेळपाक खूब कठीण अशें म्हाका दिसता. कारण कितले फाटली खुबशीं वर्सां जाल्यार आमी पळयता की आमकां असली ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं नाशिल्ली. पूण एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आनी एक बरो एक्सपिरियन्स म्हाका हितून घेवपाक मेळ्ळो. जशें तुमी म्हणलें, न्यूझीलंडा बरोबर आमची सिरीज बरी जावन आशिल्ली, नो डावट. कारण क्रिकेटच आमची इतली सद्या इंडियन इतली खेळ्ळी वता, जी आमी टेस्ट मॅच दर T20 1 डेज आमचो रिगरस शेड्यूल आसता BCCIचो. सो आतां फुडले वर्स म्हळ्यार म्हाका दिसता आमी नेक्स्ट जून जुलय म्हळ्यार सुद्दां आमचो ऑलरेडी शेड्यूल पॅक आसा विथ IPL, मागीर अदर टूर, इंग्लंडाक टूर आसा. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. तातूंत भितर एक यंगस्टर टीम आमी T20 ची टीम म्हणटा जी आमी साऊथ आफ्रिकेक गेली आनी आमी थंय 3-1 सिरीज जिखले. आनी हेजो श्रेय सगळे यंगस्टर्सांक वता. कारण आयच्या स्थितीन परिस्थितीन म्हाका दिसता युथा कडेन जी क्षमता आसा ती प्रत्येक हातून प्रत्येक डोमेनान यूथ खंय तरी एक्सल जाता अशें आमी पळोवपाक वता. जाय त्या राजकारणान जावं, क्रिकेटीचे खेळा मळार जावं, बाकीच्या गोश्टीन जावं, युथा कडेन एक ती हें आसता काम करपाची नाल्यार हें करपाची. सो ती म्हाका दिसता त्या प्लेयरा मदीं म्हाका खंय तरी मुद्दम तुका विचारता. कारण इंडियेचे अगेन्स्ट जी साऊथ आफ्रिकेची जो टीम खेळटाली ती सामके फूल तांचो आमचो फूल ही टीम आसा, नंबर 1 जी टीम आसा ती खेळटाली. आनी आमचे कंपेरेटिवली पळयल्यार आमचे कितलेशेच सिनियर प्लेयर त्या टुराक घेवन वचूंक नाशिल्ले. सो कशी तयारी जाताली, कितें आसतालें बेजिकली इन ड्रेसींग रुमाक कशी तयारी जाताली? ना, आमची टीम तशी फूल फ्लेजेड टीम आशिल्ली. हार्दिक पांड्या आशिल्लो, सूर्यकुमार यादव आशिल्लो, अक्षर पटेल आशिल्लो. सो सिनियर प्लेयर आशिल्ले. आनी विराट कोहलीन T20तल्यान रिजायन जाल्लो, रोहित शर्मा रिजायन जाल्लो, हें जाल्लो, मागीर तेणी निवृत्त जाल्लो. सो ऑब्वियसली सगळो जो भार आसलेलो तो ह्या यंगस्टर प्लेयरांचेरच आशिल्लो. प्रिपरेशन सगळें बरें आसतालें. कारण जी टीम आशिल्ली सगळे T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर आशिल्ले, ज्यांनी खंय तरी IPLान बरें केल्लें ना जाल्यार बाकीची पयलींची T20 टुर्नामेंटांनी परफॉर्मन्स बरो केला म्हणून ते सिलेक्ट जाल्ले. आनी प्रिपरेशन म्हळ्यार सगळो वेल ऑर्गनायज आसताले. सकाळचे आमी 4 दीस पयलीं आमी साऊथ आफ्रिकेक पाविल्ले आनी आमी 4 दीस कंटिन्यू पावले. त्याची नेक्स्ट डे आमी सकाळी वचून आमी ग्रावंडार प्रॅक्टीस स्टार्ट केल्ली. सो प्रिपरेशन त्या हिशोबान बरें आशिल्लें. कारण विकेट्सूय बीन ते स्विमींग विकेट्स आशिल्ल्यो, फास्ट विकेट्स आशिल्ल्यो. आनी साऊथ आफ्रिकेची हिस्ट्री आसा, साऊथ आफ्रिकेन सेंच्युरियन ग्रावंड, वॉन्डरर्स ग्रावंड हे पेस बॉलर्सांक सदांच मदत करता. पूण स्पेशली त्या पेस बॉलराक जंय मदत करतात त्याच 2 ग्रावंडाचेर आमची दोनूय प्लेयरांनी सेंच्युरी मारली, तिलक वर्मान आनी संजू सॅमसनान. सो प्रिपरेशन बरें आशिल्लें. त्याचे खातीर जे आमी प्लॅन आशिल्ले, जे आमचे स्ट्रॅटजीज आशिल्ले त्यो आमी खंय तरी ग्रावंडार आमी एक्झिक्यूट करपाक पावले. म्हणून आमी 285 हो हायस्ट स्कोर आमी थंय त्या ग्रावंडाचेर मारपाक शकले आनी त्या टिमीचे अगेन्स्ट मारपाक शकले. सो प्रिपरेशन आनी विवेस लक्ष्मण जो कोच आशिल्लो तोय बीन सगळे प्लेयर्सांक घेवन सारको प्लॅनिंग करून आमची टीम मिटिंग्स जाताल्यो. प्लेयरांचो रोल प्लेयर्सांक खबर आसतालो आनी प्रत्येक प्लेयर आपले पोजिशनाचेर एक स्पेशलिस्ट आशिल्लो. कारण ओपनर संजू सॅमसन तुमी जाणा, इज अ आउटस्टँडींग प्लेयर आनी हे प्लेयर तो मारून खेळटा म्हणटा आमी आमचे भाशेन. सो तसो प्लेयर आनी प्रत्येकाक रोल खबर आशिल्लो. चड विकेटी गेल्यार कशें हें आसतालें. आमचे कडेन वरायटी आशिल्ली. वरुण चक्रवर्ती जो ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करता, मागीर लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, गुगली सगळे घालता, तोय बॉलर आशिल्लो.
लेफ्ट आर्म स्पिनर आशिल्लो, रवी बिश्नोय आशिल्लो जो फास्ट लेग स्पिन घालता. सो सगळे वरायटी आशिल्ली म्हणून आमी तो प्लॅन एक्झिक्यूट करपाक शकले. रोहन, इंडियेचे टीमीचे जाल्यार तुका तुजे खातीर एक सामकी तुकाय बरें दिसतलें, आमकांय बरें दिसतलें गोंयकार म्हणून, ही गोंयची रणजी टीम ह्या फावटी प्लेट ग्रुपाक सामकी बरी खेळून एलीट ग्रुपा खातीर हे जाल्या, आमचे पात्र जाल्या. सो ह्या विशीं कितें सांगपाक तुका, कशी ही हे करपा खातीर तुमचे इवन ताज्या पयलीं जी चलयांची तुमचे हे गेल्ली ती फर्स्ट 3 मॅची ताणें जिखून सामके अशें दोळे दिपकावणी म्हणटा तशें परफॉर्मन्स केलो. सो हे बदल कित्याक लागून कशें जाता आनी कारण कितें? बदल प्रत्येक प्लेयर्साचो परिश्रम आसता. म्हाका सगळे क्रेडीट म्हाका घेवपाक नाका, पूण एज अ मॅनेजमेंट, एज अ सेक्रेटरी म्हणून म्हाजे कडेन जी जबाबदारी आशिल्ली, हांवें निवळ मनान कांयच बायस करनासतना हांवें ती पार पाडपाचो म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो आनी तो म्हाजो प्रयत्न आसा. आनी त्या हेतून हांवें सगळें काम केलां. आमचे अपॉइंटमेंट ऑफ कोचीस जावं, आमचे सिलेक्शन ऑफ द टीम जावं, आमी खंयच सिलेक्शनाक आमी कॉम्प्रोमायज करना. बाबा आमी कोणाक असो हें केलो. रणजी ट्रॉफीन सिनियर टिमीन आमी सगळ्यांचो परफॉर्मन्स घेवन, कारण खुबशे प्लेयर आसा जे खुबशीं वर्सां जाले खेळटा, तांकां खंय तरी बॅकींग करपाचो म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो की तांकां कॉन्फिडन्स दिवपाचो की बाबा तुमी ते करपाक शकता. सो तोच कॉन्फिडन्स आमी तांकां दिल्लो. तांकां जी स्टेबिलिटी जाय आशिल्ली ती स्टेबिलिटी आमी तांकां दिल्ली, कारण जो पर्यंत ती स्टेबिलिटी येना तो पर्यंत एक्झिक्युशन सारकें जायना. सो प्लेयर्सांच्या मनात सदांच उरता की बाबा आपूण आसतलो काय, फुडल्या वर्सा आसतलो काय, ह्या टुर्नामेंटाक आसतलो काय. सो ती स्टेबिलिटी हांवें प्रत्येक प्लेयराक दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी त्या कॉन्फिडन्साचेर ते खेळ्ळे. आनी ओवरऑल एज अ टीम आमचो युनिटी बरो आशिल्लो ह्या वर्सा, सगळ्यांची जेलिंग बरें जाल्लें आनी खंय तरी तितून भितर आमी सक्सेसफूल जाले. आनी आमी 5 ज्यो मॅची रणजी ट्रॉफीचे आशिल्ल्यो त्यो 5य आमी जिखले. तातूंत भितर लास्ट मॅचीन तुमी पळयला आसतलें आमी एक रिकॉर्डय केलो. रणजी ट्रॉफीची हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम येदी व्हडली पार्टनरशीप जाली. 2 जाण प्लेयरांनी आमची 300 स्कोर केलो. सो ही एक कौतुकास्पद हें जावन आसा आनी आमकां तेजो गर्व आसा की आमचे गोंयच्या प्लेयरांनी तें केलें आनी आमच्या टेन्युअरान ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता, ज्यो बऱ्यो गोश्टी जाता त्यो. सो तेजो आमकां अभिमान आसा. तुमकां प्लेट ग्रुपाक तशे 2 टिमी सामक्योच वीक आशिल्ल्यो, मान्य करपाक जाय. तुमी एलीट ग्रुपाक म्हणजे गोवा एलीट ग्रुपाक पावल्या. सो वॉट वील बी स्ट्रॅटेजीज कितें आसतल्यो, तुका कितें दिसता, वॉट यू फोरसी? एलीट ग्रुपान स्ट्रॅटेजीज म्हळ्यार कशें आसता, प्रत्येक लास्टाक फायनली एंड ऑफ द डे 11 प्लेयर जे ग्राउंडार वचून खेळटा आनी थंय कितें सिच्युएशन आसा ते सिच्युएशन कशें आसा आनी ते एक्झिक्यूट ज्यो स्ट्रॅटेजीज आमी करता त्यो एक्झिक्यूट ते कशें करता ताजेर डिपेंड आसता. आमचो रोल एज अ एडमिनिस्ट्रेशन आमी बाबा बरे कोचीस दिवपाक शकता, बरे फॅसिलिटीज दिवपाक शकता, बरे तांकां साधन सुविधा दिवपाक शकता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करीत आयल्या. तांकां बरे हॉटेलान स्टे सो दॅट तांचें मन फ्रेश उरचें, तांचो पूर्ण टिमीचो एटमॉस्फियर बरो उरचो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करता. आमी खंयच थंय आमी ल्हानपण घेयना, नाजाल्यार आमी कमीपण खंय घेयना. आमी बेझिजक तांकां कितें जाय तें दिता. कोचीस सुद्दां आमी बरे अपॉयंट केल्या. दिनेश मुंग्या हो इंटरनॅशनल क्रिकेटर, 2003 वर्ल्ड कपाक रिप्रेझेंट जाल्लो, सगळे मॅची खेळ्ळ्यो जे फायनलांनी हरिल्ले. तसले इंटरनॅशनल प्लेयर आयज आमचे टिमीचे कोच आसा, त्या प्लेयर्सां बरोबर तांचो एक्सपिरियन्स शेअर करता. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता खंय तरी तांकां फायदेशीर पडल्यो आसतल्यो आनी हेचे मुखारय पडटल्यो. कारण एलीट ग्रुपान तुमी म्हणटा तशें बऱ्यो टिमी आसतल्यो, व्हडल्यो असोसिएशनां म्हणटा, मुंबय आसतली, गुजरात, MP, बाकीचे छत्तीसगड, बाकीचे सगळे ज्यो हें आसतल्यो. पण फायनली कशें आसा, प्लेयरांनी आपूण स्वताक खंय दवरता, प्लेयर आपूण कसो कम्पीट करपाक सोदता तेजेर डिपेंड आसा. आतां न्यूझिलंडाची सिरीज तुमी उलयले, न्यूझिलंडाचे इंटरनॅशनल क्लासीस प्लेयर आशिल्ले सगळे. विराट कोहली खेळ्ळो, रोहीत शर्मा खेळ्ळो, पूण खंय तरी आमी हरले. हेजो अर्थ अशें न्ही की ते वायट. आनी तशें आमी सावथ आफ्रिकेक गेले, आमी यंगस्टर टीम घेवन आमी सावथ आफ्रिकेक मारले. सो इट इज ऑल ऑन द प्लेयर्स की त्या मोमेंटाचेर, त्या सिच्युएशनाचेर ते कशें एक्झिक्यूट करता आनी स्वताचो कॉन्फिडन्स कितले लेवलाचेर दवरता. सो आमच्या प्लेयराचेर म्हाका आमी स्ट्रॅटेजी आमचो रिक्वेस्ट होच आसतलो की प्लेयरांनी आपली कॅपेबिलिटी जी आसा, जी आपली कॅपेसिटी आसा त्या हिशोबान आपलो खेळ करचो. रिजल्ट्स वील ऑटोमॅटिकली फॉलो. GCAचे ओन स्टेडियम हय केन्ना जाता? GCAचो ओन स्टेडियम खूब बेगीन जातलो. हांव पळय कशें आसा, खूब कॉन्ट्रडिक्टींग स्टेटमेंट जाता, पूण म्हाजो प्रयत्न आसा. आमी परत एकदां हांवें लास्ट टायमय सांगिल्ल्यो, आमी सद्याक कशें आसा, प्रत्येक जण वेगवेगळे एक मोटीव असो म्हणून आमी खंय फायट करना. लोकांक सगळ्यांक जाय क्रिकेट स्टेडियम जाय, पूण क्रिकेट स्टेडियम कसो जातलो हेजेर कोण विचार करना. कळ्ळें? प्रत्येक जाण आपापलें ओपिनियन सांगता. सर टू मेनी कूक स्पॉयल द डीश म्हणटा आमी. सो आतां परिस्थिती सद्या तशी जाल्या. सद्या एकच करून कूक आसा जाल्यार डीश बरें जावपाक शकता. आतां कशें आमचे कडेन जागे 2-3 आसा,
कळ्ळें. सो ताका लागून खंय करप तें कोणाक समजना. अर्दे म्हणटा हांगा, अर्दे म्हणटा थंय, पूण एक्चुअली कितें आसपाक जाय तें कोणाक अजून पर्यंत म्हाका क्लॅरिटी कोणाक येवना. हांव परत परत प्रयत्न करता प्रत्येकाक सांगपाचो की अशें केल्यार हें बरें जातलें अशें आमकां दिसता, पूण ताजेर खंय तरी म्हाकाय सपोर्ट जाय. आमची AGM जाता, आमचे 108 क्लब आसा, त्या क्लबाक कॉन्फिडन्सान घेवन. कारण फायनली कशें आसा, आमी आमची स्वताची जागा आसा, आमी स्वताच्या जाग्यार करपाचें काय आमी लीज प्रॉपर्टी आसा लीज प्रॉपर्टीचेर घर बांदपाचें काय आमी आमच्या स्वताच्या जाग्यार घर बांदपाचें, हें लोकांक कळपाची गरज आसा. आनी सपोज ज्या दिसा लोकांक कळटलें की बाबा आपल्या जाग्यान आपलें घर बांदया, त्या दिसा लोक सहमती आसतले, त्या दिसा तो स्टेडियम जातलो. आतां थोडे कितें म्हणटा ना, तूं आपूण घर बांदता पूण आपूण भाड्याच्या जाग्यान घर बांदता, कळ्ळें. सो तो डिफरन्स जेन्ना लोकांक समजतलो त्या दिसा स्टेडियम जातलो आनी रोखडोच जातलो. रोहन, GCHच विशय आयला म्हूण तुका विचारता की ह्या फावटी आमची रणजी टिमीक भितर यंगस्टर्स जे प्लेयर्स आहात ते शायन जाल्ले दिसले. सो हो हें जावपाचें कारण कितें? सी यंगस्टर्सांक खंय तरी चान्स दिवपाकच जाय. हांवें तुमकां स्टार्टींग म्हाजे इंटरव्यूचे स्टार्टींगच सांगलें यूथ एज द पॉवर म्हणून. कळ्ळें. यूथ खूब काय डिफरन्स करपाक शकता. तो डिफरन्स आमी क्रिकेटीनूय पळयलो. आतां पयर कश्यप बकले हो प्लेयर, कश्यप बकले आतां म्हाज्या टेन्युअरान हांवें ताका डेब्यू केलो. आमी सिलेक्शन कमिटीन आमी ताका कॉन्फिडन्स दिल्लो की तूं खेळटलो म्हणून, आनी तेणी तो प्रूव केलो स्वता. कश्यप बकले जावं बाकीचे खुबशे प्लेयर आसा, शुभम तारी, मागीर अशे जे यंगस्टर्स आसा जे खेळटा टिमीन, तांकां खंय तरी तो एक मंथन कुटकर. सो दीज आर यंगस्टर्स एंड दीज आर द बॅकबोन ऑफ अवर गोवन क्रिकेट टीम. हांव तांकां फुडलीं 2-3-4 वर्सां पळयता. जेन्ना आमचे सिनियर प्लेयर खंय तरी जर क्रिकेटींतल्यान भायर सरले जाल्यार आमची गोंयची धुरो कोणाच्या खांद्याचेर आसतली. ते खांदे हे आयचे हे प्लेयर जे यंगस्टर तांकां आयज रेडी करपाक जाय. बॅकअप बॅटलिस्ट बॅकअप बॅटलिस्ट तसो तो प्लॅनिंग करून आमी गोंयचे प्लेयरांक, कारण भायले प्लेयर आमी कित पर्यंत भायले प्लेयरांचो आमचेर इतलो प्रेशर आसता की बाबा हेका घाल तेका घाल, खूब जाणांचे फोन येता, पूण खंय तरी आमी तेजेर सगळ्यांचेर मात करून आमी गोंयच्या लोकांक गोंयच्या प्लेयर्सांक आमी प्राधान्य दिता आनी ते खंय तरी आमचे सक्सेसफूल जाता. रोहन, अर्जुन तेंडुलकराक तुमी घेतलो तेन्नाय असोच एक जाल्लो की अर्जुन तेंडुलकराक सचिन तेंडुलकर चलो म्हूण घेतला. पयलीं ताजो परफॉर्मन्स ताणें जरी सुरवातेक ऑन डेब्यू सेंचुरी केली तरी आसतना ताच्या फाटल्यान ताजो परफॉर्मन्स तितलो जाय तितलो जावंक नाशिल्लो. पूण ह्या सिजनाक ही परफॉर्म हाव आतां ही इज अ व्हेरी हार्ड वर्कींग प्लेयर. वॉट आय हॅव सीन हिम इन विथ माय आयज. कळ्ळें. तो खूब हार्डवर्क करता आनी खूब डेडिकेटेड क्रिकेटर आसा. आतां तोय यंगस्टर लास्ट इयर तेणी डेब्यू केलो. रणजी ट्रॉफी डेब्यूचेर तेणी राजस्थानाचे अगेन्स्ट एक बरी टिमीचे अगेन्स्ट सेंच्युरी मारली. तेजो परफॉर्मन्सूय बरो आशिल्लो. विकेट्सूय काडटालो तो 1-2 तेका पडटाले. परफॉर्मन्स वायट नाशिल्लो. पूण लास्ट सिजनान म्हाका दिसता आमचो ओवरऑल टिमीचो खंय तरी आमी कॉलेप्स जाले. आमची स्ट्रॅटजीज ज्यो आमी केल्ल्यो त्यो खंय तरी आमी एक्झिक्यूट करपाक पावना. सो ते क्रिकेटीन जाता जशें आमी पळयलां बरे टिमी बरोबर जाता. पूण ह्या वर्साक प्लेड ग्रुपान आशिल्ले कंपॅरेटिवली कॉम्पिटिशन जशें तूं म्हळें 1-2 टिमी मातशे कमी दर्जाचे आशिल्ल्यो. पूण ओवरऑल फायनली इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट. जर तूं त्या लेवलाचेर खेळटा तुवें त्या लेवलाचो परफॉर्मन्स करचो पडटा. यू कॅनॉट से की हांवें बरें केलें म्हणून तो वायट आसलेलो म्हणून तो तूं म्हणपाक शकना. सो तुवें बरो केलो तुवें एक्नॉलेज करपाक जाय आनी आमी एक्नॉलेज करतात. प्रत्येकान प्लेयरान हार्डवर्क घातलो. आमी क्रिकेट सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं आमी 4 म्हयने पयलीं तयारेक लागलेले. आमी 2 टुर्नामेंट केले आउट ऑफ द स्टेट वचून. आमी कर्नाटकान हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम आमी के तिन्नप्पा ट्रॉफी म्हणटा ती कर्नाटकाची फाटली कितलीशींच वर्सां ऑर्गनायज करता. ह्या फावटी आमी आमची सिनियर टिमीक थंय पार्टिसिपेट करपाक धाडले. सो थंय आमी खेळ्ळे. आमी गोल्ड कप खेळ्ळे उत्तराखंड. थंय आमी फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट जाले. आमच्या टेन्युअरान म्हाज्या टेन्युअरान आमी करून तांकां थंय धाडले. सो तांकां जो एक्सपोजर जाय आशिल्लो डिफरंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री खेळपाक तोय आमी तांकां दिल्लो. सो दे वर रेडी फॉर दीस कॉम्पिटिशन आनी दे हॅव एक्झिक्युटेड वेल एंड दे हॅव सक्सिडेड इन डुईंग वॉट दे हॅव प्रॅक्टिस्ड. सद्याक तुजी आतां ही जाली आतां तुजें मातशें होम पिचेर येवया. सो म्हाका एक सांग. चड हे विचार ना पूण म्हाका एक सांग. कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रोवर्शियल न्ही. सद्याक थंयचो जर तूं कुडचडकार हांव केपेंकार. सो कुडचडे आनी केपें म्हणटा एक 7 किलोमिटराचें डिफरन्स ते. सो कुडचडेचे वारें केप्यां कशें चलता तें केप्याक कळटा. सो ताका लागून आनी क्युरियोसिटी आसा म्हणून विचारता. मेन म्हणटा तें एक की केन्नाय अशें क्रिकेट बिकेट हे सारके हे यूज्ड एज अ आमचे स्टेपींग हे फॉर पॉलिटिक्स म्हणून. आज सद्याक जे तूं कितें करता तें त्या दृश्टींतल्यान बी कितें आसा? ना तशें कांय ना. सी खूब जाणांक खबर नासतलें की
2019 गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे इलेक्शनय हांवें लढयल्लें आनी तितून हांव हरिल्लोय बीन. गोंयांत लोकांक थोड्यांक दिसता की हांव सेक्रेटरी ऑन अपोज येयला की खंय तरी जाल्यार डायरेक्ट जालो म्हणून. तेजे पयलीं 2019 जे आमी प्लॅनिंग केल्लें ते खंय तरी सक्सेसफूल जावना. पूण सगळ्यांची कृपा म्हाका, म्हाजे वरिश्ठांनी, म्हाजे जे बरे मागपी आसा तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केलो आनी नशिबान आसा तें घडटा आनी हांव ऑन अपोज सेक्रेटरी जालो. पूण जे रोलान हांव वता हांव थंय डेडिकेटली म्हाज्या तन मन धरून हांव तें काम करपाक म्हाजो प्रयत्न आसता. सो हांवें तो रोल हाका लागून घेवना की म्हाका खंय तरी पॉलिटिक्सान फायदो जातलो म्हणून. आमी क्रिकेटीन फाटली कितलीशींच वर्सां आसा तुमी जाणा आसतले. हांव फाटली 10-15 वर्सां जाल्यार क्रिकेटीचे हेजेर आसा आनी खंय तरी म्हाका दिसतालें की एडमिनिस्ट्रेशनान म्हाका वचपाक जाय की खुबश्यो गोश्टी ज्यो त्या टायमार जायनाल्यो मे बी आतां हांव करपाक शकता काय. सो तो म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो, ते म्हाजे विचार आशिल्ले, ते करपाक लागून खंय तरी म्हाका तें वचपाक जाय आशिल्लें आनी हांव खंय तरी म्हाका दिसता की हांव तें करपाक सक्सेसफूल जालो. आनी करपाक जाय. आतां स्टेडियमाचोय विशय आसा तोय करपाक जाय, पूण खंय तरी तो आजून जो एकवट हांवें जशें तुका सांगिल्लो तो आजून जावना. पूण ताचे खातीर तें उरलां. पूण पॉलिटिक्साचें आनी क्रिकेटीचें कांय कनेक्शन ना. वॉट एवर रोल आय हॅव इन माय हँड आय मेक शुअर आय डू इट जेन्युइनली. कुडचड्याचें तुजें मातशें डेडिकेशन मातशें चडशें दिश्टी पडटा. ताजें कारण कितें कुडचड्याचें म्हणजे हांव सोशल आनी पॉलिटिकल हातूंक म्हणटा तुका. आतां सोशल पॉलिटिकल आतां तुमी म्हणटा, आतां तुका हांव एक एग्जांपल सांगता. सोशल आतां कुडचड्या वयले जे भुरगे आसा तांकां तूं विचार, हांव फाटलीं 10 वर्सां जाल्यार हांव सोशल हितून आसा, क्रिकेटीन आसा, बाकीचे स्पोर्ट्साच्या एळमार आसा, कल्चरल एक्टिविटीन आसा. आतां गोंयभर तुमी जाणा आसतले आमी खुबश्यो गोश्टी, आमचे युवा दे कुडचडे ग्रूप आसतलो, बाकीचे ग्रूप आसतले, आमी खुबशी कॉम्पिटिशनां, मेडिकल कॅम्प, ह्यो गोश्टी खूब आमी कितले वर्सांच जाली करीत आसा. आतां आमचो तो युवा दे कुडचडे ग्रूप आशिल्लो जो बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन करतालो. आतां ह्या वर्साक आमी, दीस इज आवर 9th year. सो हांव 9 वर्सां जालीं हांव पॉलिटिकल तयारी करता. तेय लोकांक चिंतपाक जाय, कित्याक बॉडी बिल्डींग करपाक आमचो ग्रूप करपाक लागलो जाल्यार हें आतां अंदून 9वें वर्स आसा. आतां हांव 9 वर्सां पयलीं हांव म्हाजें पॉलिटिकल चिंतून करनासलें न्ही. हांव सोशलच आशिल्लो, तेन्नाय सोशल करतालो आनी आजुनूय हांव तेंच करता. पळय प्रत्येकाला हांव कांय आय एम नॉट एम्प्लॉयड. हांव गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही, हांव प्रायवेट सर्वंट न्ही, आमी बिझनसमॅन. आनी आमकां खंय तरी सोशल हितून आमकां आवड आसा. आमकां लोकांचीं कामां करपाक आवडटा, लोकां मदीं रावपाक आवडटा. सो तें आमी करता. आतां हांव खंय तरी म्हाका जें आवडटा त्योच गोश्टी करतलो न्ही, नाजाल्यार आमी कित्याक करतले. पूण तुजे कुडचडेचे स्पेशली यूथ आसात ते हाका वेगळो एक हें दितात की रोहन इलेक्शनाक उबो रावपाचो आसा की आहा, एक असो परसेप्शन युथा मदीं आसा. सो कितें परसेप्शन प्रत्येकाचें आसपाक शकता. तुका हांवें सांगलें न्ही की सोशल हितून लोकां मदीं रावन काम करपाची म्हाजी आवड आसा आनी आमी हें पयलींच्यान करीत आसा. स्पेशली हांव जस्ट तुका हें करता, स्पेशली कित्याक म्हणटा, तूं जे आमचे कॉम्पिटिशन्स किंवा प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करता आनी तुजे म्हणजे आनीक बाकीचे करतात, तांकां कंपेर करता तुजे हातूंत चड लोक आसात, येतात. असो हाका लागून हो सद्याक एकमेकाक एक आमचे हो आसा काय तो आसा अशें जर हें जाता न्ही, तसो एक कुडचड्याचेर सद्याक ते कशें आसा ते लोकांचे जे आमचे जे तुमी यूथ म्हणटा, हे यूथ आमचे बरोबर पयलींच्यान आसा आनी आतांय आसा. खंय मनीस जसो जसो वाडटा, जसो तशी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडटा, लोकां कडल्यान एक्सपेक्टेशनां वाडटा. आतां म्हाजे कडेन सोशल फिल्डान लोक 8 वर्सां पयलीं जे एक्सपेक्ट करताले ते आयज करना, आयज कदाचित चड करता आसतले एक्सपेक्टेशन, कित्याक इतले हांव वर्सां करीत आयलो. आतां 8 वर्सां पयलीं फाटीं करतालो तेच एक्सपेक्टेशन लोकांनी जर म्हाजे कडेन आयज दवरले जाल्यार हांवें 8 वर्सां कांयच करूं ना, हांवें कांयच ग्रोथ करूं ना. हेजो अर्थ असो जाता न्ही. सो हांव जी 8 वर्सां 10 वर्सां फाटली सोशल सर्वीस करीत आयला आनी लोकांचें जर एक्सपेक्टेशन म्हाजे कडल्यान जर आयज वाडलां जशें तूं म्हणटा, जाल्यार इट इज अ गूड सायन की लोकांक दिसता की हांव काम करीत करीत हांगा पावलां आनी आतां लोकांक म्हाजे कडल्यान चड अपेक्षा आसा. तितून वायट कांय ना. आनी आमी एज आय सेड की सोशल सर्वीस हो म्हाजो आवडटो सब्जेक्ट, लोकां मदीं रावपाचो हो म्हाजो आवडटो सब्जेक्ट आनी म्हाका लोकां मदीं रावन काम करप, तेंचे कितें हें आसा, डिफिकल्टीज आसा त्यो सॉल्व करपाचें म्हाका हें आसा की म्हाका मनान आसा की बाबा तेंचे कितें हांव युथा खातीर स्पेशली बाकीच्या खातीर लोकां खातीर कितें करपाक सोदता तें म्हाका करपाचें म्हाजे कडेन क्षमता आसा, हो म्हाजे प्रयत्न आसता. सो तें म्हाका आवडटा करपाक. आतां लोकांक जर अपेक्षा आसा जाल्यार इट इज गूड. रोहन, तूं म्हणटा अशें की इंडियन टिमीक यूथ्स आतां आसा ते गेम चेंजर. हय, जे गोंयचे टिमीकय बकले आनी नवे आहात गेम चेंजर्स.
पॉलिटिक्साकय अशें यूथ येतात ते गेम चेंजर्स जातले काय दिसता तुका फुडल्या हातूंत? ते टायम सांगतलो. आमचे काम आमी प्री मॅच्युअर आमी काय ना, आमी एक खंयचे तरी आमी पक्षान आसा, आमी पक्षाचे कार्यकर्ते. आतां आमकां पक्ष सांगता, आमचो पक्ष खूब व्हडलो जाला कळ्ळें. आमी भारतीय जनता पार्टीचे आमी परिश्रम करून आमी कार्यकर्ते आसा. आमचें काम करपाचें, ऑन ग्रावंड काम करपाचें. सो तें आमी करीत आसा. आतां फायनली कशें आसा तें पक्षाचे कशें पक्ष आमकां कसो मुखार व्हरता. आतां आमच्या पक्षान आमचे खूब जाणांक व्हडले केल्या कळ्ळें तुका. सो तो पक्ष पळयता, तितून आमी आमचें काम काय ना. पक्ष पळयतलोच. यूथ अशें आसात काय म्हणटा, युथा कडेन दिले जाल्यार चेंजीस बरे जावपाक शकतात किंवा अशें कितें जावपाक शकतात अशें काय म्हणटा तुका? डेफिनेटली आतां तुमी सगळे कडेन पळयता. हांवें तुमकां परत सांगलें न्ही, यूथ इज अ गेम चेंजर. कित्याक आमची कंट्री ही आतां सद्याक एक अशें पावड्याचेर पावल्या, युथफूल कंट्री आसा. आनी म्हाका दिसता अशें की युथाक खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. कारण आमी खुबशे आमचे जे नवे विचार आसता, जे नवे प्लॅनिंग्स आसता, जे आमचे खूब नवी स्वप्नां आसता, ती खंय तरी ओल्ड जनरेशनाक कित पर्यंत ती जमतात काय. सो तो विशय कंपेर केलो जाल्यार युथाक खंय तरी चान्स पडप हें साहजीक आसा. आनी सपोज पडलो जाल्यार तेचेर ते एक्सेल करतले अशेंय म्हाका दिसता. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. सद्याक नोव्हेंबर काबार जावपा उरपालो, रोखडो डिसेंबर काबार जाता, नवें वर्स येतलें. आनी नवें वर्स सदांच नवे ऑपॉर्च्युनिटीज करतात, नवे तुका स्काय, आनीक नवी स्काय ओपन करपी आसा. सो ह्या हाजेर ही इंटरव्यू काबार करता आसतना इतलेंच मागता की नव्या वर्साक तुजे जे मनाक जे कितें आसा, मागीर ते क्रिकेटीक जावं, सोशली जावं, बाकीचे फिल्डान जावं, ते पुराय जावचे. आनी तूं म्हणटा तशें एक गजाल खरी की यूथ म्हणटा तो सदांच एक नवो विचार हाडपी आसता. नवो म्हणजे फाटलो अनुभव ताका मेळिल्लो आसता, म्हणजे तो पळयिल्ले आसता. आनी ताजे फुडले ताजे म्हणजे कोणूय म्हणटात की ल्हान भुरगो आसा दुसऱ्या व्हडल्याच्या खानाचेर उबी रावन पळयता. ताजी जे नजर आसा ती मागीर हाजे परस मातशी चड वयर आसता, ताजे खानाच आसता. भक्कम असो हांगा सकल खानो आसात तुका, ना अशें न्ही. सो तशें जर युथाक जर मेळ्ळें जाल्यार आनीकय हें आमचें गोंय बरें जावपाक शकता. सो ह्या हाजेर आमी म्हणटात तें तशें जावचें, इतलेंच आमी मागतात. आनीक तुका तूं आयलो, देव बरें करूं. धन्यवाद. आनीक अशेंच आमी हेय फुडें मेळया इतलेंच मागता. आनी आमची मुलाखत सोंपयता. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.